दुसरी गजाल आसता ते एक प्रॉब्लेम येता पॉवर ऑफ लेन्स येताच प्रॉब्लेम 1 मार्काचे. हे 3 मार्क तुमकां 6 पैकी 3 मार्क जर तुमकां मेळ्ळे जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी आसा ते तुमकां खबर आसतल्योच कितें कितें इम्पॉर्टंट आसता तें. सो ते तुमकां मेळूं शकता. हे 3 मार्क गॅरंटीड आसा हांगा की तुमकां रे डायग्राम एक येतलो आनी पॉवर ऑफ लेन्स एक येवं शकता. उरलेले मार्क तुमी बाकीचे सांगितल्या प्रमाणे डेफिनेशन खंयची, फिल इन द ब्लँक्स खंयची येवं शकता, डिस्टिंग्वीश बिटवीन खंयचे येवं शकता, लॉ खंयचो येवं शकता. आनी तुमकां हांवें पयलीं स्ट्रक्चर दिल्लें आसा त्या स्ट्रक्चरा प्रमाणे तुमी ट्राय करा. ह्या धड्यान बाबा डेफिनेशनां कितलीं आसा, डिस्टिंग्वीश बिटवीन कितलें काडूं शकता आमी, फिल इन द ब्लँक कितलें येवं शकता. ते सगळे तुमी पेपर सेट जर हाडीत जाल्यार अक्षरशः सबंद चॅप्टराचें स्कॅनिंग जाता. अँड यू नो एवरीथिंग वेगवेगळ्या प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान ते धड्याक भिडप. शेवटी कितें आहा उत्तर त्या वेळार येवपा जाय न्ही, इम्पॉर्टंट. सो त्या खातीर प्रॅक्टीस खूब जाय. ओके. त्या उपरांत सर धडो आसा ह्युमन आय अँड कलरफूल वर्ल्ड. ह्युमन आय आनी कलरफूल वर्ल्ड जे आसा न्ही हातूर दोळ्याचो डायग्राम सगळ्यान इम्पॉर्टंट. दुसरी गजाल पोरू जर विचारलें जाल्यार अंदू विचारचें ना, हें बी लक्षांत दवरता. पण प्रिलिमीक विचारलें जाल्यार फायनली येवं शकता अशें आसा. म्हणजे थोडी टॅक्टीस लक्षांत दवरचें. एज अ टीचर आमकां लक्षांत दवरता की भोवतेक पोरू विचारलें जाल्यार अंदू विचारचें ना अशें दिसता, पण एका विचारूं शकता. दुसरी गजाल म्हणजे फंक्शन्स ऑफ डिफरंट पार्ट्स ऑफ द आय व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाफ मार्क इज गॅरंटीड. आयरीस कंट्रोल सायज ऑफ द प्युपील रेग्युलेट्स द controls the amount of light, eye lens forms image on retina, optic नोजाचे फंक्शन, सिलियरी मसलचे फंक्शन, हे सगळे हाजेर तुमकां गॅरंटीड हाफ मार्क आसा. डायग्रामाक 2-2.5 मार्क आसा. मागीर वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लायट, रेनबो, वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्काय अपियर्स ब्लू, वाय रेडनिंग ऑफ द सन एट सनसेट सनरायज, वाय देर इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवान्स सनरायज, डिलेट सनसेट, हाचेर तुमकां प्रिंसिपल येतलो. हे प्रिंसिपल डिस्पर्जन ऑफ लायट, स्कॅटरिंग ऑफ लायट, एटमॉस्फेरीक रिफ्रॅक्शन, हे हाजेर तुमकां काय 2 तुमकां सांगलें हेका मार्क दोळ्याक. आनी हे जर इतलें शिकत जाल्यार तुमकां 3 मार्क 4 गॅरंटीड आसा. ओके. हे कित्याक तर आमी बी आतां शिकयता आसतना भुरग्यांक रिफर केल्ले आसा. सादारण आमी 20-30 पेपर रिफर करून भुरग्यांक शिकयता वर्सभर. त्या खातीर ह्यो गोश्टी सदां हायलायट जाता की यू कॅन गेट मार्क्स हियर. ओके. ताच्या उपरांत सर विशय आसा धडो आसा इलेक्ट्रिसिटी. परत पयलींच्या चॅप्टरान डिफेक्ट्स ऑफ आय थंय तुमकां एक अर्दो मार्क आसा. प्रेस बायोपिया, कॅटरेक्ट, शॉर्ट सायट, मायोपिया, हायपरमेट्रोपिया आनी डायग्राम हांचे सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा. हो धडो आसा आनी की खुबश्यो गोश्टी भितरल्यो इम्पॉर्टंट आसात कळ्ळें. आनी इजी आसा सांगपाचें म्हणजे इजी. तुमी फक्त तो एप्रोच जर दवरीत मातशे बारीक बारीक चार्ट बी तयार करपाक जाय, जे हांवें आत्तां उलयलें तशें. ताचे तुमकां हाफ मार्क शेवटी आसता ते 4-5 मार्क न्ही. हांगा हाफ हांगा थंय हाफ करून सहज 5 पैकी 4 तर गॅरंटीड मेळूं शकता. आतां आमी येवया चॅप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. हेका 5 मार्क आसा. आतां हांवें एक हांगा चार्ट केला. ह्या चार्टाचेरच कांयच न्ही म्हणल्यार 1 तो 1.5 मार्क आसा. आतां चार्ट म्हणटा इलेक्ट्रीक करंटचे सिम्बॉल आय, युनिट एम्पियर, सिम्बॉल ऑफ युनिट इज ए, इंस्ट्रुमेंट इज एम मीटर. इलेक्ट्रीक चार्ज सिम्बॉल इज क्यू, युनिट इज कुलॉम, सिम्बॉल ऑफ युनिट इज सी. मागीर पोटेन्शियल डिफरन्स पी डी, वोल्ट, मागीर व्ही सिम्बॉल, वोल्ट मिटर. अशें दिल्लो आसा चार्ट. हो चार्ट जर लक्षांत दवरीत ह्या चार्टाचेर तुमकां 1 मार्क इज गॅरंटीड. कित्याक फिल इन द ब्लँक जावन नेम हेजेर येताच. 5 तुमकां सांगता ह्या चार्टाचेर तुमकां 1 मार्क मेळूं शकता. 1 जालो. मागीर फुडें या. आतां हांवें पयर म्हटलेलें की पयलींच म्हटलेलें की हे नॅमोनिक्स. आतां एक तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ते हांवें इक्वेशनां दाखयल्लें आसा. आनी ह्या चॅप्टरान तुमकां गणीत हे विचारता. एक प्रॉब्लेम आसता इलेक्ट्रिसिटीचेर. तर ती इक्वेशनां कशी याद दवरप. एक फनी हें आसा. तर 2 व्यक्ती आसा रवी आनी पवी. रवी म्हणटा दोगी जाणां काम करतात, वी वर्क. आतां रवी म्हणजे कितें आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. आनी पवी म्हणजे पी इज इक्वल टू व्ही इंटू आय. हे सगळे फॉर्मुला. दोघे म्हणटा वी वर्क, व्ही इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. आनी त्यान फुडें प्रत्येक जाण अशें म्हणटा की तुमच्या भितर सुंदर कोण. रवी म्हणटा आय एम क्यूट, आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तशें पवी बी म्हणटा आय एम ऑल्सो क्यूट, आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. हातून आमकां 4 फॉर्मुला सारकेच याद उरले. तुमकां जर म्हणजे रेजिस्टन्स, वोल्टेज, करंट, रवी आनी पवी, वी वर्क अँड दे से आय एम क्यूट. सो हाजेरच सगळे सिम्बॉल्स आसा आनी हाजेरच तुमकां गणितां सॉल्व तुमी करूं शकता. बाकीचे फॉर्मुला आसा ते बी इम्पॉर्टंट. जूल्स लॉ ऑफ हिटींग, I² RT, मागीर डब्ल्यू इज इक्वल व्ही आय टी, मागीर
आनीक येता गणित ते हाजेर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर एक येता इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ज्युम्ड व्हेरी सोंपी सामकें सोंपें नंबर ऑफ दिस वन एप्लायन्सीस गुणिले पावर गुणिले अवर्स गुणिले डेज हाजेरसून ते आनी हातूंत एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम म्हणजे आमचो रेजिस्टन्स इन सिरीज एंड पॅरलल हाचेर तुमकां गणित येता डायग्राम येता तुमकां सांगता की हो जो आसा इलेक्ट्रिसिटी हो सगळ्यान इजियस्ट चॅप्टर आसा तुमी थोडे नेमोनिक्स लक्षांत जर दवरशात हे गणिता सॉल्व करपाचे आनी डायग्राम काडपाचे जाल्यार 100% तुमकां हातूंतले फूल मार्क मेळूं शकता. सर ताच्या उपरांत मॅग्नेटीक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रीक करंट. या मॅग्नेटीक इफेक्टान पयली गजाल म्हणजे लॉ थंय 3 लॉज आसा भितरलो एक लॉ गॅरंटीड रायट हँड थंब रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल फ्लेमिंग्स रायट हँड रूल 100% हातूंतलो एक मार्क तुमकां गॅरंटीड हे 3य लॉज आसपाक जाय पाठ तुमकां उरले 3 मार्क भितर एक मार्क इलेक्ट्रीक मोटर इलेक्ट्रीक जनरेटरचेर 100% येता उरलेलो मार्क आहा तो DC आनी ACचेर येता 100% येवं शकता. 4रांतले 3 मार्क हे गॅरंटीड आसा समवेर म्हणजे 4रांतले 3 म्हणजे 2 तरी म्हणुया की हाजेर तुमी फोकस करीत जाल्यार 2 मार्क तुमकां 100% मेळ्ळे मॅग्नेटीक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रीक करंट आनी ताजेर बेस्ड जी गिव रिजन्स आसतात ती मात तुमी बरी अभ्यास करपाक गिव रिजनचो कित्याक थंय तुमकां 2-3 लायनी बरोवच्यो पडटा नाजाल्यार सायन्सीन न्ही एक शब्द चडांत चड 4 शब्द चडांत चड एक लायन आनी गिव रिजनाक फक्त तुमकां ते आनी डेफिनेशनाक एक 2 लायनी बरोवच्यो पडटा अदरवायज चड कांयच बरोवपाची गरज ना. ताच्या उपरांत सोर्सीस ऑफ एनर्जी. आतां सोर्सीस ऑफ एनर्जी हातूर सामको सोंपो आसा लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी येवं शकता एकच लॉ आसा भितर आनी मागीर दुसरी गजाल म्हटल्यार प्रिंसिपल ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर स्टेशन थर्मल पावर स्टेशन विंड पावर स्टेशन सोलर पावर स्टेशन हांचे प्रिंसिपल्स येवं शकता 3 मार्काचो धडो आसा आनी सोंपो आसा तो. मागीर फुडलो आसा तो चॅप्टर नंबर 15 अवर एनवायरमेंट हो तर सामको अवर एनवायरमेंट म्हणजे तुमच्या आमच्या घरचेंच आनी घरा भोंवतणचें पयलींच्या काळात परिसर अभ्यास परिसर अभ्यास टायप आसा ते तुमकां खबर आसपाक जाय. हातूर एक आसा ते म्हणजे फूड चेन आसा फूड वेब ट्रॉफिक लेवल्स कितले मार्क्स आसा सर एका 3 मार्क ओझोन लेयरचेर 100% आसता गार्बेज प्रॉब्लेमचेर 1 मार्क आसता ओझोन लेयरचेर हाफ मार्क येवं शकता बायोलॉजिकल मॅग्निफिकेशन आनी ग्रीन हावस इफेक्टचेर आसताच आनी तुमी जर जितले पेपर सॉल्व करता तितले तुमकां कळटलें की परीक्षा कितें कितें विचारूं शकता ते तातूंत तुमकां चड पण हे थोडे हायलायट करपा सारकें आसा की गॅरंटेड दीस थिंग्स आर फोकस्ड इन द क्वेश्चन पेपर. ओके. आतां सगळ्यान लास्ट येयलो तो मॅनेजमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सीस 2च मार्क आसता पण हातूर एक हाफ मार्क गॅरंटेड म्हणजे वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स खदिन्स इन राजस्थान बंदाराज इन महाराष्ट्रा बुंदीज इन MP UP मागीर ते कूल्स इन HP हाजेर तुमकां हाफ मार्क गॅरंटीड मेळटलो आनी बाकीचे आसात तुमी मातशें आतां कळपा जाय तुमकां कितें कितें येवं शकता ते कित्याक तुमचें मुख्य हत्यार म्हणजे प्रत्येक धड्यांतले तुमी आतां शिकपा जाय की डेफिनेशन ह्या धड्यांतलें कितें येवं शकता फिल इन द ब्लँक्स एकदां डेफिनेशन जालें की फिल इन द ब्लँक तुमकां आयलें नेम आयलें मागीर डिस्टिंग्वीश बिटवीन आयलें गिव रिजन्स कितें येवं शकता फंक्शन्स कसले येवं शकता युजीस कसले येवं शकता प्रॉब्लेम्स डायग्राम्स ट्रू ऑर फॉल्स लॉज एग्जाम्पल्स मॅच द पॅड्स हे तुमकां ह्या दृश्टीन तुमी पळयात म्हणजे तरेतरेचे प्रश्न जे विचारपाची जी पद्दत आसा त्या प्रश्नाच्या माध्यमांतसून तुमी त्या धड्या कडेन पळयात आनी त्या प्रमाणे तुमचो आतां लास्ट मोमेंटाक जो अभ्यास आसा तो प्रिलिमी नंतर तुमी सुरू करा. ओके. खंयचो धडो घेतलो डेफिनेशन दीज आर द डेफिनेशन्स अमकें हो तुमी एक मंत्र म्हाजे कडसून घेयात की नथींग इज डिफिकल्ट एज मेनी तुमी पेपर्स सॉल्व करपाचे अशें तुमकां ह्या वेळाचेर हें करता. ओके. सर आमी पळयतात की समजा फाल्यां पेपर जाल्यार आयज खूब भुरगीं स्ट्रेस आसतात आनी मागीर थोडे जाण रातभर जागरणां करतात तेन्ना ह्या वेळार म्हणजे फाल्यां पेपर आसा जाल्यार आदले दिसा तांचो तांचे कितें म्हणटात त्याला वागणूक कशी आसची. आदले दिसा सांजची वागणूक सामकी म्हणजे पयल्या दिसा जी आसली तशी आसूंक जाय त्या खातीर सांग टायम मॅनेजमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तुमी अभ्यास निग्लेक्ट केला जाल्यार तुमकां टेन्शन येतलें पण तरी सुद्दां अभ्यास केल्ले भुरगे सुद्दां पण कित्या खातीर आमी जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना आमी चड चिंतता ते चड चिंतप कांयच ना फक्त अभ्यासाचेर लक्ष धरप तेन्ना ती टेन्शन जाता इतलें जाता की तुमी कॉन्सन्ट्रेशन तुमचें वता इतलें की हँग ओवर जाता आनी ब्लँक आनी लास्ट टोटली ब्लॅक जाता सकाळी फुडें. तर आमी कितें करता की दुसऱ्यो गोश्टी बेश्ट्योच चिंतता आमी थंय हें येतलें काय तें येतलें काय सुचत ना काय असल्यो गजाली ते तुमी घेवन बसूं नाका कित्याक द कॉजीस ऑफ टेन्शन कशें आसा की एंग्जायटी हाव मच टू स्टडी एंड हाव कॅन आय स्टडी
worry how to finish and no time, regret should have studied earlier, guilt should have been done in time that time, and fear will not be able to study. हे सगळें तुम्ही काडपा जाय तेन्ना तुम्ही ते खंयच्याय वेळार तुमचो अभ्यास. दुसरी गजाली तुमची न्हीद, स्लीप, बिकॉज स्लीप हॅज मेजर इफेक्ट ऑन लर्निंग, मेमरी अँड एफिशियन्सी. सो सगळ्यात पयलो म्हणजे मंत्र, अर्ली टू बेड, अर्ली टू रायज मेक्स अ मॅन हेल्दी, वेल्दी अँड वायज. ओके, कमीत कमी 7 ते 8 वरां स्लीप Even तुम्ही परीक्षे घेवपाक दिसांनी जाय. सुद्धा. हय, इवन परीक्षेच्या आदले दिसा 7 ते 8 वरां तुम्ही स्लीप ही घेवपाक जाय एट एनी डे, एनी टायम. चड जागरणां बी करपाचीच ना. कित्या खातीर विथ अंडर टेन्शन तुम्ही अभ्यास केल्यार दुसऱ्या दिसा तुमकां मागीर एकदम ब्लँक जावं शकता, अशी परिस्थिती येवं शकता. दुसरी गजाल, इटींग. आमी जे कितें खातात ते चडशे आतां आमी वी आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय फास्ट फूड. तर फूड अँड स्ट्रेस आर लिंक्ड. फास्ट फुडान चड स्ट्रेस येता कित्याक तें आमच्या कालितीचें नासता, तें नवीन पद्दतीन केल्लें आसता. दुसरें एक्झाम्पल म्हणजे सकाळी फुडें भुरगे ब्रेकफास्ट घेना इज अ मोस्ट दीस वन. म्हणजे आमच्या सद्या हातून म्हणून ते मिड डे मील बी सरकारान केला खरें, पण व्हेरी इम्पॉर्टंट पालकांनी लक्षात दवरपाक जाय की सकाळी फुडें तेज्या आवडीचो म्हणटा तो ब्रेकफास्ट जावपाकच जाय. अदरवायज युअर स्कूटर इज विदाउट एनी पेट्रोल. हाव यू आर गोईंग टू लर्न अँड रिटेन्शन, हे जावं शकना. तिसरी गजाल, बऱ्यो बऱ्यो फूड हॅबिट्स जे जाय त्यो ते दोतोराक तुम्ही विचारून हे करू शकता की बाबा खरेंच हे थोडे लोक एनेमीक असता भुरगे, थोड्यांक सो मेनी टायप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स आसा ते. मागीर ईट अँड ड्रिंक रायट सो दॅट यू हॅव बॅलन्स डायट. ओके, आनी ईट गूड फूड, प्रॉपर फूड अँड हेल्दी फूड, व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन कम्स द एक्सरसायज. फॉर एक्सरसायज यू नो दॅट आमी सदां वयल्या वयर श्वास घेता, डीप ब्रीथ घेवपाक जाय. खूप आरोग्य तंदुरुस्त असप खूप गरजेचं डीप ब्रिदींग घेवपाक जाय. सर तुम्ही जे मार्गदर्शन केलं पळय ते फक्त विज्ञाना खातीर न्ही, सायन्सा खातीर न्ही, सगळ्याच तर खातीर. एकंदर एकंदर. सगळ्याच आमची जीवन पद्धत कशी आसची, हेल्दी लायफस्टायल कशी ताचेर आसची आसा, या संदर्भात आसा. सर तुम्ही हांगा आयले आणि विस्तारान या विज्ञानाविशयी आणि सायन्स या सब्जेक्टा विशीं जो भंय आसलो भुरग्यांचो तो पयस करपा खातीर तुमच्या उलोवण्याचो आणि तुमच्या मुलाखतीचो परिणाम उपयोग खूप जातलो. सर तुम्ही हांगा आयले त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचे देव बरें करूं. धन्यवाद. हे आशिल्ले विजय कुमार वेरेकर सर आणि विज्ञान सायन्स या विशयी त्यांनी मार्गदर्शन केलें. या फुडल्या एपिसोडान अशाच प्रकारचे एक्सपिरियन्स गायडन्स दिवपाक टिचर आसतले आणि तुमच्या सर्वसामान्य भुरग्याच्या मनान ज्या विशया बद्दल जे अडचणी आसात ते अडचणी हांव तांकां विचारतलो आणि तुमचे शंका सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. पळयत रावत प्रुडंट.